मुखेलमंत्र्यान आठवड्यात एकदा तरी शिक्षण खात्याकडेन लक्ष दिवचे, मध्यान जेवण येवजणे खातीर निधी दिवची आनी तांकां ₹6 आशिल्लो तो वाडोवन ₹8 दर दिवचो म्हूण गोवा फॉरवर्ड सचिव दुर्गादास कामत हांणी मागणी केल्या. आरडीएक्स गोवा ब्युरो रिपोर्ट. मिड डे मील स्किमा बद्दल खूपसो प्रॉब्लेम जाला आनी जेन्ना आमी हाजेर कांय ऑफिसरांकडे उलोवपाक चालू केले, एज्युकेशन डिपार्टमेंटान संवाद साधलो म्हणजे आमच्या लेवलार, तेन्ना कळून येता की बिकॉज ऑफ द लेथार्जीक एटिट्यूड आनी इनडिसायसिवनेस, सरकाराचे इनडिसिजना खातीर प्रॉब्लेम हे मिड डे मिलाक जाला. प्रत्येक फावट एज्युकेशन डिपार्टमेंट ह्या वादांत अडकता. आम्ही मागतात एज्युकेशन मिनिस्टराकडे, तो मुख्यमंत्री आसा, की दिसाक आठवड्यातून एक दीस तरी एज्युकेशना खातीर दिवचो. एटलीस्ट वन्स अ वीक सी दॅट यू पुल अप द ऑफिशियल्स इन द डिपार्टमेंट. हाज्या पयलीं म्हाका दिसना मिडिया भाव तुमी आसात की एज्युकेशन डिपार्टमेंट तरेन चलताले. बाब मनोहर पर्रीकर आसूं किंवा बाबूश मोन्सरात आसूं त्या वेळाचेर एज्युकेशन, हांचे सुद्धा कार्यकाळान सुद्धा एज्युकेशन डिपार्टमेंटान इतले वाद जायनाशिल्ले. म्हणजे थंय राजकारण किंवा डिसिजन घेवपाक कोण आडतळा हाडटा अशें म्हाका दिसना खंय जातालें म्हणून. एवरीथिंग वॉज इन स्मूथ डायरेक्शन एंड एटलीस्ट वी डोंट एक्सपेक्ट पॉलिटिक्स टू कम इन दिस डिपार्टमेंट. ते जर ₹2 वाड मागतात बिकॉज इट इज प्रॅक्टिकली नॉट पॉसिबल. फाल्यां जर एक सेल्फ हेल्प ग्रुपाक धरया कुंकळेच्या किंवा आनी खंयच्या काणकोण दी म्हणला, प्रॅक्टिकली ट्रान्सपोर्टेशन कॉस्ट धरून सगळे धरून इट इज नॉट तांकां बोल्सांतले पयशे घालचे पडटले. सो जेन्ना ते प्रामाणीकपणान मागतात की, आनी अशें न्ही की ₹5 ₹6 ते ₹15 कर किंवा ₹10 कर म्हणटात. दे आर जस्ट डिमांडिंग फ्रॉम 6.10 इन्क्रीज इट टू ₹8. कितले जाता ते? ₹1.90. म्हणजे ₹1.90 दिवपाक सरकाराकडे ना काय, हो एक मोठो प्रश्नचिन्ह. त्या भायर तांचे 5-6 महिन्याचे बिलां पेंडिंग दवरतात. हे कित्याक लागून पेंडिंग दवरतात? फायनान्स डिपार्टमेंटान कोण ब्रोकर बी बसला काय, हाचो दुबाव येता. जर तर सेल्फ हेल्प ग्रुपा सारख्या जर हांची बिलां क्लियर करपाक जर ब्रोकर किंवा इन्वॉल्ड आसात जाल्यार ही दुर्दैवी गजाल आसा. सो आवर हंबल रिक्वेस्ट टू चीफ मिनिस्टर, तुम्ही मुख्यमंत्र्याक विचारचे, प्रायोरिटीन हातून लक्ष घालचे. कारण जे आज कडधान्य सुद्धा आसा, फूड ग्रेन्स तुम्ही वतात बाजारात, आज फूड ग्रेन्सचो रेट खंय पावला. हाऊ विल द सेल्फ हेल्प ग्रुप्स प्रोवाइड अ क्वालिटी फूड टू द स्टुडंट्स? फाल्यां जर तुम्ही वाडोवनात ते बेसळ किंवा सारखे सब स्टँडर्ड फूड हाडले, मागीर तुम्ही सेल्फ हेल्प ग्रुपाची कारवाई करतले, भुरगे बरे ना जातले. हाचो जबाबदार कोण? अगेन इट स्टॉप्स टू द एज्युकेशन डिपार्टमेंट. म्हणून आम्ही मागतात की जजमेंटूय आसा हातून ह्या बाबतीन. एटलीस्ट तर एज्युकेशन डिपार्टमेंटान हातून राजकारण हाडचें न्ही किंवा जे भुरग्यांक भितर दिवंक जाय हे बेगीन प्रोसेस करचे.